नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची धुच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तांदळा पासून नाचोस आनी ताचे खातीर न्ही हांगा हांवें 1 कप तांदळाचें पीठ घेतलां, जे आमची मापाची सगळ्याचें मोठें आयदन आसा पळय न्ही तातूंत, आनी न्ही त्याच हितून न्ही 1 कप हांवें उदक घेतलां आनी तें न्ही हांगा हांवें लोखणी गॅसाचेर दवरलां आनी तितूंत न्ही तें उदक घालां सेम प्रमाण जितलें पीठ घेतलां पळय न्ही तितलेंच। आनी हातूंत न्ही इल्लेशें हांवें बटर घालां, बटर किंवा तूप तुमी कितेंय घालूंक शकतात, कित्याक ताणें न्ही कुसकुशीतपण बरो येता। आनी जिरें 1 चमचो जिऱ्यान टेस्ट बरो येता आनी रुची पुरतें मीठ। हे सगळें न्ही मातशें आमी बॉयल जावपाक दिवया आनी मातशें उदक गरम जालें न्ही मागीर आमी हें तांदळाचें पीठ आमी आतां हें हातूंत घालया, कित्याक उकड काडटा पळय न्ही मोदका खातीर तशेंच हें मातशें आतां मिक्स करून घेवया। हें तर प्रमाण सारकें जायत न्ही, मागीर तुमकां न्ही मागीर तें मळटना उदक बी घालपाची गरजच ना, मातसो थंडे उदका हात लायलो आनी कालोवपाचें। हें न्ही आमी आतां 1-2 मिनटां धांपून दवरया। गॅस बंद केला आनी मातशें 1-2 मिनटां धांपून दवरया, म्हणजे तें बरें फुलूं न्ही। अशें 2 मिनटां जाल्लीं आसा, आतां आमी हें काडून पळोवया। हें पळय, आनी हें आतां अशें आमी मातशें मिक्स करून घेवया, कित्याक तें भर गरम आसा न्ही, हांवें आतां गॅसा वयल्यान तें सकयल काडून घेतिल्लें आसा। हें न्ही गरम आसा भरपूर, हांव कितें करता हें दुसऱ्या आयदनान काडून घेता। दुसऱ्या आयदनान काडून घेवन मातसो थंडेल्या उदकाचो हात लावपाचो, कित्याक गरम आसा न्ही तें गरम अजून गरम आसा। आनी अशें करून हांव तें कालून घेता आतां। हांवें तें कालून घेतिल्लें आसा। चडूय घट्ट करपा जायना आनी एकदम सैलूय करपा जायना। सैल केलें न्ही जाल्यार ते नाचोस आसा पळय न्ही ते कुरकुरीत जावची ना, एकदम मोव पडटलें, म्हणून मातशें घट्टपूण एकदम घट्ट न्ही। आतां न्ही हेचे आमी लाटया, हें लाटून घेवया, मातशें तांदळा पीठ लावया गोल करून, हें मुणीशी करून आनी लाटून घेवया। तशें करून आमी लाटून घेवया ह्यो। हे न्ही विकते मेळटा पळय न्ही त्याच्यानूय बऱ्यो लागतात, तुमी घरा कडेन मुद्दम पळया। हे न्ही तांदळाच्याच पिठाची करपा जाय अशी ना, तुमी मक्याचें पीठ सुद्दां हाडून करपा जाता, तेजेय बी जातात। पूण ह्यो कितें होममेड आमचे पौश्टीक घरची घरा खावपाची, भायली हितून कितें प्रिजर्वेटीव बी आसा न्ही, आनी ह्यो न्ही फुलपा जायना म्हणून मातशें हांव हें काट्यान न्ही तें दाबून घेता, नाजाल्यार त्यो शंकरपाळ्या भशेन फुलतल्यो न्ही म्हणून। दोनूय वटच्यान करून दाखयता, अशेंय केल्यार जाता तशेंय केल्यार जाता। आनी आतां न्ही आमी नेवरी हें करता पळय न्ही त्या चिन्न्यान न्ही चारय सायडी आमी कापून घेवया, चौकट करया। हे अशें न्ही आमी सगळी चारय सायडी आमी काडून घेवया आनी ह्यो न्ही अशें करून कट करून घेवया। त्रिकोणान कट करप, पयलीं चौकट करून घेवप आनी मागीर त्रिकोण अशें मदल्यान मागीर परत कापप। एकदम इजी। हे पळय अशें करून त्रिकोण, शंकरपाळ्या आमी वेगळी कापता काय ना, ह्यो मातश्यो अश्यो तिरकोण। आनी ह्यो आतां आमी गॅसाचेर तेल दवरलेलें तें ऑलरेडी गरम जाल्लें आनी तातूंत त्यो घाल्या। अशें करून आमी तळून घेवपाचें, एकदम सोंपें आनी पूण टेस्ट खूब बरो लागता। च्याये कडेन सांजची च्याये कडेन बी खावपाक एकदम, नाल्यार टीव्ही पळयता आसतना पिक्चर खंयचेंय लागलें जाल्यार घेवन सायडीन बसपाचें खावपाक, केन्ना सोंपतली कळपारच ना।
ल्हान भुरग्यांक सुद्दां बऱ्यो विकतच्यो हाडचे परस ह्यो घरच्यो करून दिल्ल्यो एकदम बऱ्यो. ज्या जाग्यार कांटो दाबून लागूना न्ही थंयच मातशी त्योच फुलतल्यो, नाल्यार सगळ्याक पळय आमी कांटो मारलो पळय न्ही त्यो फुलपाना. चुकून खंय उरता न्ही कांटो अशें आमी दाबयले पळय न्ही तें अशें मातशी अश्यो ब्रावनश्यो जाले म्हणटकीर आमी त्यो काडून घेवया आनी बाकीच्योय बी अश्योच ह्याच रितीन आमी बाकीच्योय बी करून काडया. एकदम सोपी, सादी, सोपी, सरळ, घरचे घर करून खावपाची. अशे तरेन आमी न्ही हेय बी करून काडया. आनी आतां न्ही हांगा ह्या सायडीन न्ही हांव एक कातल आयदन घेता. जो पर्यंत ह्यो जाता पळय न्ही तो पर्यंत ह्या आयदनान न्ही हांवें मॅजीक मसाला, मॅगीचो मसाला येता पळय तो मॅजीक मसाला म्हणून तो घेतला 1 चमचो आनी इल्लेंशें न्ही मिरसांगेचो पिठो म्हणजे लाल तिखालाय कलर येवपा खातीर आनी इल्लेंशें मीठ. मॅजीक मसाल्याक मातशें मीठ आसता त्या म्हणून हांवें इल्लेंशें घेतलां. आनी आतां न्ही आमी तळिल्ल्यो त्यो न्ही हातून मिक्स करया. धापून न्ही बऱ्यो अश्यो हालोवन घेवया. आनी एकदम कुरकुरीत आवाज येता पळय एकदम कुरकुरीत. एकदम आनी तेल बी कांय ना हाताक मातशें तेल पसून लागना पळय. ही तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाका लायक, शेअर आनी कॉमेंट करात आनी अशेंच परत मेळुया. देव बरें करूं.